नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. 25 ऑगस्ट 2026 ह्या दिसा भारतान डिजिटल पेमेंट म्हळ्यार क्रांती घडोवपी युनिफायड पेमेंट इंटरफेस म्हळ्यार UPIक आयज 10 वर्सां पुराय जातात. भारताच्या डिजिटल वेव्हाराचो कोणो आनी अर्थीक समावेशनाचो मुखेल चालक थारिल्ले UPIचो फाटल्या 10 वर्सांत असाधारण विस्तार जावन ह्या प्रणालीक दिसान दीस नेट फावो जाता. फाटल्या दशकात UPIच्या माध्यमांतल्यान दिवाण घेवाणाची प्रक्रिया 13,000 पटींनी वाडल्या आनी आतां फकत भारतातूच न्हय जाल्यार शिमो हुपून फ्रांस, सिंगापूर, श्रीलंका, भूतान, मॉरिशस सयत 11 देशांनी UPI चलता. भाजपाचे म्हणयारे संबीत पात्रा हांणी आयज नवी दिल्लीत आयोजीत पत्रकार परिशदेंत UPIच्या ह्या प्रवासा विशीं कौतुक येतना एका काळार सुरू जाल्ल्या उपरांत ज्या UPIच्या प्रणालीची काँग्रेसीन फकाणां केल्ली तीच प्रणाली आयज देशाची सगळ्यांत व्हड शक्त जाल्या अशें पात्रा हांणी सांगलें. UPI ने 10 साल पूर्ण किए हैं. It has become the world's largest real-time payment system. ये भारत की शक्ति है. 10 वर्ष पहले जब मोदी जी ने इसी UPI के विषय में बताया था तो कांग्रेस ने मखौल उड़ाया था. मैं आज उस मुखौटे को, उस मखौल को उतार रहा हूं कि देख कहां हम पहुंचे हैं. ट्रांजैक्शन वॉल्यूम UPI का क्या है आज, कितना बड़ा है? 13,000 फोल्ड टाइम्स. आप सोच सकते हैं 13,000 fold surge in the transaction volume of UPI. अलाहाबाद उच्च न्यायालयान आयज एक म्हत्वाचो निर्णय दितना शाळांनी स्कार्फ वा हिजाब घालपाचेर एका शाळेन घाल्ल्या बंदीचे समर्थन करतना याचिका दाखल केल्ल्या अल्पवयीन विद्यार्थीची मागणी न्हयकारली. न्यायाधीश जे मुनीर तशेंच न्यायाधीश इंद्रजीत शुक्ला हांच्या फुडारपणा खालच्या खंडपीठान हे विशीं निर्देश दितना खंयच्याच धर्मीक ग्रंथा प्रमाण हिजाब हो त्या धर्माचो म्हत्वाचो भाग आसा अशें नमूद केल्लें ना. अशें स्पश्ट करतना शाळेंत विद्यार्थ्यां मजगतीं शिस्त लागू करपा खातीर गणवेशांतूच गरजेचे नेम लागू करपाक अधिकार आसा अशें स्पश्ट केलें. भाजपाचे मुख्तार अब्बास नक्वी हांणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या ह्या निर्णयाचें समर्थन करतना गणवेश थारावप हो शाळेचो अधिकार जावन आसा आनी शिस्त पालन करप ही समेस्त विद्यार्थ्यांची जबाबदारी अशी प्रतिक्रिया दिली. देखिए, मुझे लगता है कि हिजाब के नाम पर सांप्रदायिक बवाल और सांप्रदायिक अजाब किसी को भी पैदा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. जो संस्थान हैं, जो शैक्षणिक संस्थान हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके अपने जो है वो ड्रेस कोड होते हैं, उनकी अपनी जो है वो अनुशासन होता है, उनकी अपनी जो है व्यवस्थाएं होती हैं और उस ड्रेस कोड का, उस अनुशासन का, उस व्यवस्था का सबको सम्मान करना चाहिए. और इसी बात को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा है और यही बात जो है वो इससे पहले भी कई न्यायालय कह चुके हैं, कई व्यवस्थाएं कह चुकी हैं. मुझे लगता है कि इस मुद्दे को लेकर के किसी तरह का भी सांप्रदायिक संक्रमण किसी को पैदा नहीं करना चाहिए और इस तरह के किसी भी सांप्रदायिक संक्रमण से सबको सावधान रहना चाहिए. इससे जो है वो किसी की भी आस्था को कोई खतरा नहीं है, किसी के जो है वो सम्मान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन सभी को जो है वो जो संस्थान है, जो शैक्षणिक संस्थान है या भी कोई संस्थान हो, उसके जो सभी कोड है, ड्रेस कोड है, उसके जो अनुशासन है, उसकी जो व्यवस्था है, उसका सबको सम्मान करना होगा. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज राज्य मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत पत्रकारांक म्हायती दितना आयचे बसकेंत मुखेलपणान 31 ऑगस्ट सावन सुरू जावपी गोंय विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या कामकाजात नव्या विधेयका विशीं चर्चा जाल्ल्याची म्हायती दिली. तशेंच फाटल्या कांय दिसां सावन कोलवाळेच्या बंदखणींत घुंवळी वखदां तशेंच मारगायल्लें जेवण कैद्यां मेरेन पावता अशी चर्चा सुरू आशिल्ली. ते विशीं उलयतना पुलीस महासंचालकाक बंदखणीचें निरीक्षण करपाचो आदेश दिला आनी तांचे कडल्यान हे विशीं नियाळ मागयला अशी म्हायती मुखेलमंत्र्यांनी दिली. ज्या कॅबिनेटाक फक्त आमी जी बिलां इंट्रोड्यूस करतले ते आनी जे ऑर्डिनन्स काडलेले ते हे सगळी जी आसली तीच फक्त पास जाल्या. ती असेंब्लीक ऑलरेडी येतली. ॲडव्होकेट प्रोटेक्शन बिल म्हणून ॲडव्होकेट प्रोटेक्शन बिलूय बी ऑलरेडी आयच्या कॅबिनेटात असले. वेगवेगळी बिलां असली. दिवचले सरकारी ITI आयज
प्लेसमेंट फेअर 2026चे आयोजन केले. हो मेळावो गोंय सरकाराच्या कुशळटाय विकास आणि उद्योजकताय संचालनालयाच्या जोडपालवान संस्थानाच्या सभाघरात आयोजित केलो. मयचे आमदार प्रेमेंद्र शेट कार्यावळीत मुखेल सोयरे म्हणून हजर आशिल्ले. ह्या वेळा उलोवप करतना ह्या संस्थानांतल्यान उत्तीर्ण जाल्ल्या विद्यार्थ्यांच्या जिवितांत आता एक नवो अध्याय सुरू जाता आणि तातूंत आपल्या कामाविशीं बरी वागणूक आणि निष्ठा असल्यार फुडारात तांची उदरगत आणि वाड निश्चित आसा अशें प्रेमेंद्र शेट हांणी सांगलें. आज गोंय सरकाराचो एक जो हेतू आसा की आमच्या भुरग्यांचो मानवी विकास जावपाक जायो आनी हो मानवी विकास जावपाक लागून जे आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे सदोदीत आपले प्रयत्न करीत आसता. ते म्हणजे आमच्या भुरग्यांचो विचार करून त्यांच्या एम्प्लॉयमेंटा बद्दल जो विचार करता त्या संदर्भात अशे वेगवेगळ्या स्तराचेर जॉब प्लेसमेंट फेअर आयोजीत करता. आज कौशल्य मेळिल्ले आमचे भुरगे जांकां प्लेसमेंट दिवपाक जाय आनी हे प्लेसमेंट दिवपाचें काम आमच्या दिवचले आयटीआयचे प्रिंसिपल आनी तांची पुराय टीम मागीर तेंचे इन्स्ट्रक्टर आसतले, नॉन टिचींग स्टाफ आसतले आनी सगळे तेंची टीम, ह्या टिमीचे हांव पयल्यान पयलीं अभिनंदन करता, तेंचे आभार मानता. आमचे नवयुवक सगळे भुरगे, युवक युवती हांकां प्लेसमेंट दिवपाचें काम आज तेंच्या हातून जाता. अशा तरेचे हे प्लेसमेंट फेअर तुम्ही पळयला आसतले गोंय सरकाराच्या वतीन खूब कडेन आयज आयोजीत जाता आनी आज हो हेतू जो आसा, जो मेन ऑब्जेक्टीव जो आसा तो लोकांचो हॅपिनेस इंडेक्स वाडोवपाक जाय आमकां. म्हणून हे गोंय सरकार वारंवार हे प्लेसमेंट शिबीर आयोजीत करता. देशाच्या शिमेचेर आपल्या कर्तव्याचें पालन करपी सैनिकां विशीं उपकार आनी आपुलकी व्यक्त करपा हेतान गोंयच्या चैतन्य प्रतिश्ठान हांच्या वतीन ह्या वर्सा लेगीत एक राखी सैनिकां खातीर हो खासा उपक्रम आयोजीत जाता. 27 ऑगस्टा दिसा दोनापावलाच्या लोकभवनांत गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांच्या खासा उपस्थितीत तशेंच नामनेचे अभिनेते योगेश सोमण हांच्या हजेरेंत ही कार्यावळ आयोजीत जातली. ते भायर केरळ आणि तामिळनाडूचे राज्यपाल राजेंद्र आल्लेकर लेगीत हे कार्यावळीत खासा सोयरे म्हणून हजर आसतले. चैतन्य प्रतिष्ठानाच्या ह्या वर्सा उपक्रमाविशीं प्रतिष्ठानाचे आशीर्वाद मराठे हांणी सविस्तर माहिती दिली. चैतन्य प्रतिष्ठान गोवा गेली 12 वर्सां हो एक राखी सैनिकांसाठी कार्यक्रम हो सातत्यपूर्ण हे करीत येयल्लेले आसात आनी ह्या फाटली भुमिका कितें आसा, कार्यक्रम घेवपाच्या फाटल्यान भुमिका अशी आसा की जे आपले भारतीय सैनीक, भारतीय जवान आपल्या बॉर्डरीचेर रावन आमचे सगळ्यांचे संरक्षण करता, आमकां रक्षण करता, तेंचे खंय तरी याद काडपाक जाय. नाल्यार अशें दिसून येता की फक्त 15 ऑगस्ट, 19 डिसेंबर, 26 जानेवारीकूच आमकां तेंची याद आसता जवानांची. पण एक प्रकारचे तेंच्या बद्दल जे आमची भावना, तेंच्या बद्दल जे आमचे मत मांडपा खातीर कितें करूं शकता, तर ह्या संकल्पनेंतल्यान पूर्ण गोंयच्या जी स्कूल्स आसात, शाळा आसात, महाविद्यालय आसात, बाकीचे इन्स्टिट्यूशन्स आसात, NGOज आसात, चॅरिटेबल ट्रस्ट आसात, अशा सगळ्यांक आमी अपील करता की ह्या कार्यक्रमाक तुमी राखयो गोळा करून हाडप. उदाहरणार्थ स्कुलान आमी सगळे इन्वायट करता की प्रत्येक भुरग्यान एक राखी करप आनी ती राखी कलेक्ट करून ज्या दिसा प्रोग्राम आसा, म्हणजे 27 तारखेक प्रोग्राम आसा, त्या प्रोग्रामा दिसा तुमी त्यो राखी हँड ओवर करप. कोलंबोत सुरू आशिल्ल्या भारत आणि श्रीलंका मजगती जावपी दुसऱ्या कसल्यावपी क्रिकेट खेळात आयज तिसऱ्या दिसा श्रीलंकेन 7 गडे वगडावन 204 धांवड्यो काडल्यो. भारताच्या मानव सुतारान कर्णधार धनंजय डिसिल्वा 8 धांवड्यांचेर बाद करून आपली 5वी विकेट घेतली. ह्या आदी भारतान पयल्या डावात 9 गडे वगडावन 503 धांवड्यो काडिल्ल्यो. दुसऱ्या दिसा ध्रुव जुरेल हांणी आपल्या टेस्ट करियरांतलो दुसरो शेंकडो काडलो. भारताच्या प्रसिद्ध कृष्णा आणि मानव सुतार हांणी बरी गोलंदाजी करून विकेटी घेतल्यो. भारत पयली कसल्यावपी क्रिकेट मॅची जिखिल्ल्यान 1-0 अशा आघाडीर आसा. आनी इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया आयज सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.